फोंडे पोलिसांनी राजेंद्रन सदाशिवन आणि जुबी जॉन या दोन खाप्या चोरांक अटक करून तांच्याकडच्यान सुमार 2 लाखांचो मालवत जप्त केलो। दोगूय जाण मूळ केरळचे। तांचे 2 साथीदार अजूनही फरारी आसात। आम्ही काल 2 जाण एक्यूज अरेस्ट केले अलॉंग विथ द व्हेकल। गाडी नंबर आसा KL 24E1604 जी केरळाची गाडी 4 त्यांच्या गाडयेन आमकां 2 जाण एक्यूज मेळ्ळे। एकल्याचें नांव राजेंद्रन सदाशिवराम 46 years केरळाचो एंड सेकंड जॉबी जॉन केरळाचो। त्या दोगांकूय धरले तेन्ना गाडी जाल्यार तेंची आमी हाडून हें केली जाल्यार हावस ब्रेकिंग इंप्लिमेंट मेळ्ळा, कटावणी म्हणटात ती कटावणी, आनी त्याच गाडयेचे नंबर प्लेट मेळ्ळी भितर आनी दुसरे एक कर्नाटकाचे नंबर आसले प्लस तेजे कडेन पाने बिने मेळ्ळे, एक्सो ब्लेड मेळ्ळी आनी ताका हांगासर हाडलो। हांगा हाडून जर ताका इंटरोगेट केलो तेणें मागीर सांगलें की आपूण फोंड्यान 4 केसी केल्ल्यो आसा आनी आपल्या वांगडा आनी 2 जाण आसात आनी सगळ्यांनी मेळून आमी हें चल्लेलें न्हू। त्या प्रमाणे आमचे 4 केसी आसल्यो ती 4 केसी डिटेक्ट जाले। 4 ह्या दोनूय एक्युजांक सद्या अरेस्ट। लोकविश्वास प्रतिष्ठानाचो पयलो नारायण आठवले पुरस्कार नवप्रभाचो संपादक परेश प्रभूक फावो जाला। 16 ऑगस्टाक जावपी सुवाळ्यांत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार परेश प्रभूक हो पुरस्कार भेटयतले। 21 वर्सां पुराय जाल्ल्या खासा भुरग्यां खातीर डे केअर सेंटर सुरू करपाचें लोकविश्वास प्रतिष्ठानान थारायलां। पयलो पुरस्कार हो गोंयच्याच एका जर्नलिस्टाक दिवपाक जाय। तांणी तांगेली सगळो एक्सरसाइज करून आमचे कडेन नांव दिलें तें दैनीक नवप्रभाचे संपादक श्री परेश प्रभू हांकां हो पयलो पुरस्कार 16 ऑगस्टाक भेटयलो वतलो। स्वरूप आसतलें 11,111 करोड रुपये कॅश प्रायज, शाल, श्रीफळ, मानपत्र। गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय मनोहरजी पर्रीकर हांच्यो हस्ते तांकां तो भेटयलो वतलो। हायकोर्टाक डिसिजन दिवचें पडलें की डे केअर सेंटर तुमी कितें तांकां सुरू करात म्हणून, कारण तांकां शैक्षणीक फॅसिलिटी तशी दवरपा सारकें नासता अशें। त्या खातीर ती गव्हर्मेंटान एक स्कीम करून काडिल्ली, ती आमी आज गोंयांत पयली इम्प्लिमेंट करता। आमचो फुडलो मेन जो प्रोजेक्ट आसा जी खरीच काळाची फुडें गरज आसतली की हेच भुरगे हेच लोक जेन्ना एजेड जातले, जे मे बी 50 अशे वयर जे जातले आनी ज्या वेळार तांच्या पेरंट्सांक तांची फुडें काळजी आसतली की आमचे फुड्यान हांचें कशें जातलें हाच्या संदर्भांतलो आमचो प्रोजेक्ट आमी सद्या प्लॅनिंग स्टार्ट आसा। आग्वाद कादयीन आशिल्ल्या लोकांक प्रशिक्षण दिवपा खातीर कंप्युटर आनी प्लंबिंग वर्ग सुरू केल्यात। ITF मंत्री फ्रांसीस डिसोझान शुक्रारा ह्या वर्गाचें उक्तावण केलें। ह्या वेळार कळंगुटाचो आमदार मायकल लोबो आनी नुवेचो आमदार मिकी पाशेको आशिल्ले। वेदांत, सेजा गोवा आनी कारितासाच्या आदारान हे वर्ग चालू केल्यात। They have started so many activities and programs, all for the reformation and correction and rehabilitation of the inmates of this Aguada jail. Art classes, painting, dancing, exhibitions, computer classes, book binding, screen printing, so many other countless number of activities. And Sister Jane and Caritas, they have given us such excellent support. Once you go out, you learn the skill, carpentry, the new course which is coming up, that is plumbing. I think we have shortage of plumbers, especially in my constituency. All hotels are there. And earlier, I'm also a hotelier, we used to employ for 7,000 and now even if you give 15,000 you don't get a plumber. The new course with the craftsman training director is going to give you, if you be an जे लोक तयार झाले भायर सरपाक हांगासरले तिका भायर काडपाक जाय वेगळे स्वता पयलीं तितके वेगळे कित्याक तांकां समाजान फक्त रिहॅबिलिटेशन करपाक जाय। हांगा फिक्स जागा न्हू, कांय अडचणी खातीर ते हांगासर पावल्या ते समाजान समजून घेवंक जाय। पूण कारितास जें काम करता तितकें म्हाका दिसता आमी तेजें म्हत्व धरपाक जाय। ते भणकरीन हा तेंचे फॅमिलीचो काळजी घेता ते आनी कोण विक्टीम हा पळय तेंची काळजी घेता ते। 2 गट हा तितून, आरोपी गट हा आनी कोणान भोगला पळय तो गट हा।
म्हणजे दोन्ही गटांनी आमी सांबाळपाक जाय. वास्कोचो डेरी धनी राम शिरोमणी यादवाक पळून व्हरून खून करपाचो यत्न केलो ह्या आरोपावेल्यान वास्को पुलिसांनी मान्युएल ग्राशियस आनी प्रसाद कुबल ह्या दोगा तरणाट्यांक अटक केल्या. ह्या प्रकरणांतलो मुखेल आरोपी मणी रेजा फरारी आसा. यादवाक पळोवन व्हरपा खातीर वापरिल्ली मोटार पुलिसांनी जप्त केल्या. एज अबाउट 55 years. काल सुमार आमकां 4:45 सुमार हांगा येयलो आनी कंप्लेन दिली की आपणाक तीग लोकल भुरग्यांनी हांगा आपणाक अबडक्शन केलें म्हणून किडनॅप करून आपणाक तिलारी घाट घेवन गेले आनी तिलारी घाट व्हरून आपणाक बरो बडयलो आनी उडयलो वयर सोटे हांगा. त्या बाबतींत आमी तेजे वयर कंप्लेन रजिस्टर केली. अबडक्शन, किडनॅपिंग आनी अटेम्प्ट टू मर्डर आनी आमी मागीर इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट केलें. तेतून मागीर 2 जाण लोकलांक आमी अरेस्ट केले. मॅन्युअल ग्राशियस सन ऑफ जोसेफ ग्राशियस म्हणून एज 32 years आनी दुसरो प्रसाद कुबल सन ऑफ सदाशिव. दोगा जाणांक अरेस्ट केले. आतां तेजी वॅगनार कोणाची तेंच्यांनी हायर करून गेल्ली ती वॅगनार आमी अटॅच केल्या काल. GA 05B 0355 गाडी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.